आता आम्ही निवडी दवरल्या 5-6 वर्सां पयलीं तेन्ना म्हाजी ऑलरेडी म्हाका मॅच्युरिटी टायम टू टायम मेळिल्ली आसा बँकेची. तेन्ना म्हाका अशें वयर सांगलें की सद्या कितें तरी इशू जाला मातसो बारीकसो कितें तरी लायसनाक लागून. तेन्ना ते आमचे ऑथरायज पर्सन आसा ते ऑलरेडी ते डिस्कशन चालू आसा आनी जर फ्रायडे पर्यंत ते सॉर्ट आवट जातले अशें आमकां कळयलें आसा. पूण पळोवंक गेल्यार तुका हांव मॅच्युरिटीक लागून गेल्लो हांव. पूण म्हाका कितें जालें म्हाका टायम टू टायम तेंच्यांनी सांगलें की फुडल्या म्हयन्याक म्हाजी मॅच्युरिटी आसा तेन्ना एक फुडल्या म्हयन्याक तुका आतां काडना तेचे फुडल्या म्हयन्याक काडल्यार तुका सारके पयशे तुका विथ इंट्रस्ट मेळटले. खंयचेच पयशे कोणाचे आडोन उरूंक ना आनी म्हाजे स्वताचे बी पयशे आसा. इतले तरी आश्वासन आसा म्हाका, इतले तरी भंय ना की CM सर कितें आसा ती डिसिजन सारके ऑडिट पोवन सुद्दां आमच्याच फेवरान आसतलें अशें म्हाका. 3 वर्सां जालीं हांव बँकेन आसा. असो केन्ना इश्यू जावंक नासलो. पयले फावट जाल्लो आसा मातशें ते ऑडिटाक लागून. तेच पयशे आमचे खंय वयचे ना आनी बँकूय आमची बंद जावची ना. सेविंगान अशें काय कोणाचो प्रॉब्लेम जावचो ना. म्हणजे लोकांची जे कितें सेविंग्स आसा ते तांकां मेळटले. ओके. आनी आमकां आशा आहा की प्रमोशन बेगिनाचे बेगिनाचे सगळे क्लियर आउट करतले. म्हणजे म्हाजें कशें आहा म्हाजें जे सेविंग्स आसलें न्हू ते गेल्या आतां 2 वर्सांसून भितर आहा. 3 वर्सांसून भितर आहा. म्हाका अजून पर्यंत अशें काय तितून प्रॉब्लेम अशें काय जावंक ना. म्हणजे पॉझिटिव्ह एक्चुअली आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळें. इवन आमचे वयता जशें सेविंग्स आहा ते वयता आमी म्हणजे घेता ऑन मॅच्युरिटी आमी घेता. सो तशें काय अजून काय मेरेन काय प्रॉब्लेम काय जावंक ना. स्टाफ जो आसा तो आमकां सपोर्ट करता. त्या खातीर आमकां भंय ना. आमचे पयशे बुडू वगैरे अशें कितें प्रॉब्लेम ना.